मेनी पीपल से दिस की सध्या बीजेपीची इन्शुरन्स पॉलिसी काँग्रेस चालू म्हणून, कारण काँग्रेस आपूण वयर सरना आणि दुसऱ्याक कोणाक जाय तितलो वयर सरपाक दिना. एकूच मिनिट पळय, आता काँग्रेस कितें आरोप करता की आरजीपी हे बीजेपीची बी टीम. अरे बीजेपीची बी टीम जाल्यार तुमच्या पेक्षा आरजीक मतां चड कशी पडटात? म्हणजे बी टीम कोणाची झाली आता आणि कोण झालं बी टीम? तुम्ही प्रूव्ह करूंक जाय आसलें की तुम्ही सेकंड पोझिशनाचेर आसूंक जाय आसलें आणि बिकॉज ऑफ आर्जीन मतां काडली आणि आर्जीन 5ची मतं काढली म्हणून तुम्ही पडले अशें जावंक जाय आसलें न्हू. रिझल्ट शोज काँग्रेस 5ची मतं काडटा. रिझल्ट शोज क्लियरली की यू आर बिकमिंग बी टीम ऑफ बीजेपी नाव. सी द किशोर म्हणटा तो 5 वर्सां ते कितें एक रिटायरमेंट करपाक जाय म्हणून ते टेम्पररी रिटायरमेंट ते एक्चुअली प्रॅक्टिकल ना. कित्याक 5 वर्सांनी ते आयले म्हणटच मागीर वोटरांनी आसचे ना. सगळे ऑलरेडी आप आरजीपी आनी सगळे कडेन वचून आयिल्ले. बेसिकली तेच म्हणटा किशोर. बेसिकली आयडिया म्हाका दिसता त्याच खातीर दिसता. 5 वर्सांनी येतूच कळटलें की अरे आपल्याक आतां स्कोपूच नसो आसून चलता. पण म्हाका दिसता आय थिंक द वोटर हॅज लॉस्ट होप विथ द काँग्रेस एंड नाव दे आर लुकिंग एट options, and by and large you see this is a kind of a litmus test of what the election is all about. In Ravali सारको क्लियर केस आसा की लोकांनी सामको स्विंग जाला वोट. 2-time winner and BJP is going for a third victory here on a high with Tuekar at the helm there. ती एक BJPची strong hold in Ravali constituency. थिंगा इवन आप कितलो फायट दिता पळय, that is called a fight. And that is what is the biggest takeaway from this election. You know, if AAP has to take confidence and solace in this election, it is because of this double seat. Other places, RGB, mata padla 1,100. Yes, they are distant second. Distant second. Yeah, they are distant second. But this double is the biggest takeaway for this new. No, the point with that distant second is that Congress is a distant third. And distant fourth also. सो म्हाका हो प्रश्न येता की आतां आमी उलयतात की आरजी हें हाजे टायमार सुरू जाल्लें असेंब्ली टायमारसावन दे बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट शेअर. मागीर आतां आप हेज तुमी म्हणटा तशें सारकें इन दवरली दे शूड इफ यू फायट देन यू कॅन कम व्हेरी क्लोज. वॉट इज हू डू यू थिंक इज एमर्जिंग एज अ चॅलेंजर? आरजी आप काय आरजीन आनी आपान एकठांय येवपाचें काय येवची न्ही? एक्चुअली दोनूय पार्ट्यो म्हणजे आप जर पळयली जाल्यार आपाचे हांगाचे वोट शेअर आहा 16 बी तांणी काडला तो सादारण आसा. नॉट व्हडलो ना पण सादारण आसा. म्हाका दिसता की काँग्रेस जर रावंड आशिल्ली जाल्यार दवरली सिद्धेश भगत जिखपाचोय बीन. 1039 कितले तरी वोट्स आहा ते फरक आहा सो ते जिखपाचोय बीन. म्हाका दिसता की दोनूय पार्ट्यो आसा. नॉर्थ गोंयान कांय जाग्यार रेव्होल्युशनरी गोवन जो आहा ताचो परफॉर्मन्स खूब बरो आसा आनी लोकसभेच्या वेळार जर ह्यो पार्ट्यो अशोच जर इंडिव्हिज्युअली गेल्यो जाल्यार परत बीजेपी जिखतली आणि हें म्हाका दिसता दोन फावटी स्पश्ट जालां. सो हांकां म्हाका दिसता की हे काँग्रेसीन वाट कातरपाची भुमिका घेवच्या पेक्षा जर जे ऑपोजिशन जर सगळे एकी कडेन आयले आम आदमी पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस जाल्यारूच बीजेपी तरी म्हाका दिसना म्हाका आत्ताचें सिच्युएशन दिसना की बाबा ते बाबा व्हडलें कितें करूं शकता अशें. पूण एकी कडेन आयल्यार एखादी सीट लोकसभेची तांकां मेळूंक शकता. किशोर कितें कोण चॅलेंजर म्हणून तुका दिसता की हातूंतल्यान वयर सरला? आप आरजी काय आप आनी आरजीन एकठांय येवपाचें आनी नॉन काँग्रेस नॉन बीजेपी ऑल्टरनेटीव दिवपाचो काय पांडुरंग सांगता तशें काँग्रेसी त्या ऑल्टरनेटिवाचो भाग आसपाक जाय जाल्यारच कितें जावपाक शकतलें? ना, आप आणि आरजी येवंक एकठांय येवं शकनात कारण दोगांय जाणांच्यो स्ट्रॅटर्जी आनी दोगांय जाणांचो प्लॅनिंग फ्युचर प्लॅन वेगवेगळो आसा. त्या खातीर ते एकठांय येवं शकनात. पण आतांची जर स्ट्रॅटर्जी पळयतली जशें आतां जोयलान सांगलें तशें की दवरली रेश मागूस म्हणजे मायनॉरिटीज हॅव वोटेड बीजेपी. ते आतां रिजल्ट आसून स्पश्ट दिसलें. ज्या मायनॉरिटी वोटाचेर आयज मेरेन काँग्रेस बँक करताले आपलें पॉलिटिकल करियर तो आयज टोटल वचपाक लागला. आपाच्या वाटेन वचपाक लागला आरजीच्या वाटेन. म्हणजे मायनॉरिटी वोट जर आयज बीजेपी कडेन उरोंक ना जाल्यार बीजेपी कडेन उरले खंयचे वोट? हिंदू वोट तर तुमच्या कडेन आसात ते मार्जिनल हय काँग्रेसी कडेन. पण ही परिस्थितीन आयज काँग्रेसीक सारके सिरियस थॉट दिवपाची गरज आहा की आमी खंय चुकतात. तुमकां जर खरोच दिसता बीजेपी इज युअर एनिमी आनी बीजेपी शूड नॉट कम इन पावर देन यू हॅव टू टेक एक पावल तुका फाटीं घेवचें पडटलें आनी जो कोण स्ट्रॉंग आसा ताका सपोर्ट करून बीजेपी हरोवचो पडटलो. पूण काँग्रेस आपूण आतां ह्या परिस्थितीन आसून सुद्दां एक गजाल सदांच म्हणटा खूब जाणांक सांगता की इन 2014 यू गेव अस राहुल गांधी
people rejected. Right. In 2019, you again gave Rahul Gandhi, people rejected. Right. In 2024, you want to give Rahul Gandhi once again हय and expect a different outcome. Now that defies logic. Still, Joel, kid dista, who emerged or who can emerge as a challenger? Because eventually in democracy you need these challengers. AAP, RG or AAP, RG together, or as Pandurang says, Congress also has to be a part of that combination. See, I partly agree with Pandu. Congress has to be a part of this thing. I know the party is in complete ruins, but कितें आसता किशोर, थिंगा in South Goa especially, Congress has a sizable voter, okay, and the voter is blindly going with the Congress. कोणय candidate आसूं आनी कोणय कितें आसूं, they are voting for the party symbol. आनी party कितली जर सकल पडल्या देखून they are with the party. You understand? No, like for example, I'll tell you my constituency. Congress is a complete Congress constituency, and BJP knows about it. It's a Congress constituency. कोणय candidate धरल्यार ताका vote करतलेच ते. That is number one. So that like that, there are many other constituencies where there is complete following for the Congress. So Congress completely तो leadership failure जाल्या म्हणून तांकां एक discard करूंक शकत ना. They have to be part of the political dispensation. Whoever that is the important thing. Yeah. काँग्रेसची किती मतां पडटा पळय हा. ती कट्टर बीजेपीचे विरोधी जे बीजेपी हा, कशेच correct, मारू शकना correct. Yes, yes, ते absolutely. जर वोट घेऊन काँग्रेस सेफ रावता जाल्यार बीजेपी खातीर ती स्वार्थ but- कारण बीजेपी वॉन्ट दॅट वोट Yeah. शुड नॉट गो टू अदर Absolutely. पार्टीज Now, given this situation, you have to look at what Pramod has said, Congress, AAP, RGP kind of a combination, if it is possible. If it is possible. आणि तातूंत भितर एकच प्रश्न उरता, म्हजो वेळ सारको सोंपला म्हणटा प्रश्न उपस्थित करतना थांबता की फाल्यां अल्टिमेटली त्या ईव्हीएमाचेर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनाचें सिम्बॉल कोणाचें? परत काँग्रेसीचे सिम्बॉल जंय काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट असता पण काँग्रेस प्रचारच करपाक वतना, काय काँग्रेस इज अ पार्ट ऑफ द डिस्पेन्सेशन आणि एक दुसरी खंयची तरी पार्टीचे सिम्बॉल जे ॲटलिस्ट इलेक्शन सिरियसली घेवन ग्राउंडार काम करतात. म्हाका दिसता हो प्रश्न डेफिनेटली येतलो आणि ह्या प्रश्नांतल्यानच म्हाका दिसता हे जे ओपोजिशन, म्हाका पर्सनली एक गजाल दिसता की ओपोजिशन युनिटी हें मृगजळ कशें, ह्या कोणूच एकामेकाक म्हऱ्या जरी आयले जाल्यार ते संसार करपाक शकपाना, सोयरीक जायत, संसार जावचो ना. इट इज व्हेरी सिंपल की म्हाका प्रामाणीकपणान जाय ओपोजिशन युनिटी म्हणटा पळय, सोयरीक जायत, संसार जाय तो म्हाका दिसना. सो ऑन बट इन दॅट वी ऑल्सो बिलीव दॅट देर इज अ ruling dispensation which is extremely powerful, and in a democracy you need a balance where there is a challenger who can at least pose a certain amount of threat to the ruling dispensation. जेन्ना त्या threat perception सुद्धा उरना तेन्ना नाका आशिल्ले प्रॉब्लेम तयार जावपाक लागता.